सोमार 17 जून मुखेल वोळ. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. नियाळा कादार. एक क्रिस्तांव कसो जिवंक कितले म्हूण कठीण. म्हज्या दुस्मानांचो राग म्हज्या काळजांत शिजता. ताणें म्हाका इतलें वायट केलां आसतना हांवें ताका सगळें बरें करूंक जाय म्हूण जेजू म्हाका सांगता. हें कशें जातलें? तेन्ना खुर्सार उमकाळलोल्या जेजूचेर नदर मारली आनी एक म्हयनोभर हांवें म्हज्या दुस्माना पासत दोयाळेन मागणें केलें. म्हाका दिता ताचे परस दुपेट बेसांव ताका दी म्हूण मागलें. ताचें काळीज म्हूण बदल म्हूण मागलें. आनी हाचो परिणाम कसो? पयले सुवातेर ताणें म्हाका वायट करपाचें सोडलें आनी सगळ्यावन व्हडलें देणें म्हज्या काळजाक शांती मेवली. बापान मनशाक पातकांतलो काडूंक जायते उपाय घेतले. नोआच्या काळार बुट्टी धाडून, कितलेशेच प्रवादी धाडून, आदी पूण जेन्ना जेजूक एक बोली कशी करून ह्या संवसारांत धाडलो तेन्ना थावन पातकांचे दोर मोडले. मनीस मोगान वाडूंक लागलो. कितले सांत भोक्त आपकुशेन मारतीर कशे मेल्ले. जेजूच्या पावलांनी चलून मनशा कुळाक देख जाले. जेजूची शिकवण काळजांत मनांत दिसा दिसपट्टी रिगोवंक आमी प्रयत्न करूंक फावो. अशें करीत जाल्यार कसल्या परिस्थितीन म्हजें काळीज उचांबळ जावंक पावचें ना. कसलेय आव्हानाक फुडो करूंक म्हाका बळ मेळटलें आनी शेकी आमी सर्गींच्या राज्याची नागरिकां जातल्या. म्हजो थाराव. दर दिसा जेजूची शिकवण जिवंक हांव वावुरतली.